स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशववामन कृष्णपाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आता हे दासबोधाचे श्रीमद दासबोधाचे पारायणाच म्हणा विवेचनाच म्हणा समापनाचे लाग आयल्या 20 दशक चालू असो तावळी सद्गुरूंगेल कृपे शिवाय कसले आमगेल पान हालना त्यामी ती आम्ही तांगेली करुणा आम्ही आमची गे लोक असो ती चित्रापूर सारस्वती आमगेल सद्गुरू म्हळ्यार आतां सद्याचे कोण सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजी आणि आमगेल डीटी आमगेल दैवत कोण आराध्य दैवत भवानी शंकर तांकां एक आवाहन कोर न्हू मुखार सूर करूया आदी। भवानी शंकर हे जगदीश्वर भवानी शंकर हे जगदीश्वर तव पदी नम्र प्रणाम तव पदी नम्र प्रणाम। शरण आयल्याती सारस्वत जन शरण आयल्याती सारस्वत जन दियं का वरदान तव पदी नम्र प्रणाम। आदर्श जीवन धर्म परिपालन ध्याध्याक प्रेरणा तरुलता सुम फल जल समान तरुलता सुम फल जल समान सार्थक करी जीवना सार्थक करी जीवना। संघटन सद्भाव कार्याक तुझी संघटन सद्भाव कार्याक तुझी धैर्य दया घना तव पदी नम्र प्रणाम।
सद्योजात शंकर गुरुवरा, सद्योजात शंकर गुरुवरा, जन्मुह अंगला पावन करा, श्रद्धा भक्ति विरक्ति भावाने, श्रद्धा भक्ति विरक्ति भावाने, धरतती आम्ही तव चरणा, धरताती तव चरणा, नवयुग निर्माण कोरुक आत्मबल, नवयुग निर्माण कोरुक आत्मबल, दिवसा है कृपाखना, तव पदी नम्र प्रणाम, भवानी शंकर हे जगदीश्वर, भवानी शंकर हे जगदीश्वर, तव पदी नम्र प्रणाम, तव पदी नम्र प्रणाम, तव पदी नम्र प्रणाम. ना हम तसं चित्रापूर स्तुती मंजिरीन तसं केदार राग असं आता ओम गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा, आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन, गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू, सर्व हि माझा रघुवीरू, सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे, तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे, अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा, महाराजया सद्गुरु रामदासा, महाराजया सद्गुरु रामदासा, ये सद्गुरु राया कीर्तनी, ये रे सद्गुरु राया, ये सद्गुरु राया कीर्तनी, ये सद्गुरु राया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. अनेन प्रियतां देवो भगवान जानकीपति, श्रीरामचंद्र पूर्वेशा अस्माकं कुलदैवतं, श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ, श्रीराम समर्थ, श्रीराम समर्थ. तुमगेर सगळ्यांक उपस्थित आशिल्ल्या त्या रामतत्वाक मगर त्रिवार नमन. आयचे विवेचन आम्ही मना श्लोकांतल्यान सूर करूया. हे मनाचे श्लोक आणि दासबोध हे एकांत हात घालून चमकत असत. मना श्लोकान जे सांगल्या तेच दासबोधान तसं, आणि दासबोधान जे सांगल्या ते सम आचरण करच्याक मना श्लोकाचे पथ्य जशी वखद दितात न्ही, वखद दिना पण डॉक्टर सांगतात हें पथ्य करका, हें कोर नये तें करका, कल्ल खाव येद कल्ल खाव नये, खंय वच्चे द खंय वचूं नये, खंय पळोव येद खंय पळोव नये, खंयचे फूड क्रॉस आसता विरोधी आणि खंयचे फूड पौष्टिक आसता पोषक आसता आमगे साधन एक तेंची करका. आणि ते कशी जशी हानी ज्ञानदेव
माऊलींनी इतलं ज्ञानेश्वरी ग्रंथ बरयलो आणि ताजे नंतर सान एक 27 श्लोकांचे ओव्यांचे त्यांनी हरिपाठ बरयलो. हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी. तशी है गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा. नमो शारदा मूळ चत्वारी वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. गणेश ही मूळ जाणीव. त्या गणेशागल उघडास करून गणेशाक पहिला मी वंदन करू का इत्याक ही आमगल भितरली मूळ जाणीव जर जागृत असली तरी मात्र कल्ले सांगतात हे आमका आकलन जाता. ती आमगल आकलन शक्ती असत आणि शारदेगल स्वरूप कल्ले त्या आकलन शक्तीचं अर्थ कळची जे हे असत ती आकलन जायन आपण चिंतन मनन करूयेद, त्या दुसऱ्यांक सांगेद, कशी सांगेद, कशी आचरणात हाडयेद, कशी म्हणयेद, हे सगळे शारदेगल स्वरूप. त्यामुळे ती चत्वार वाचा स्फुरण सुद्धा जाणीव जर स्वच्छ असली न्ही स्फुरण बरें जाता, कोणाला बरें करूया म्हणून. तर आत्ता हांगा 62 श्लोक असो मना श्लोक. ताज पयलीं हांवें 61 परत घेता. ताज पयले रामाक तांणी उपम दिलेलो कल्पतरू कामधेनू निधी सार चिंतामणी काय बानू कलकलतक उपम दिल्लो. जाल्यार तरीके आमकां कले मेळना मग इत्या मेळना म्हूण ताजे आतां ताजी कारण समर्थ सोदतात. तांकां वायट दिसता अरे इतलें सांगून सुद्दां हांकां कसले आड येतवया. त्यामुळे ते सांगतात तुमी कल्पवृक्षात मुळा बसता ती जाल्यार मागतात कसले दुःख आणि चिंता होय की नाही. उभा कल्पवृक्षातळी दुःख वाहे तेव्हा तया अंतरी सर्वदा तेच आहे. कल्पवृक्ष तुम्ही कल्पन केले ते मिळतं तुमकां. अयो हे सगळं तिथं भूत नाही मग हे म्हण भूत आयले रे भूत येवन उबरता. अयो बा भूत आयले आतां म्हाका खाल्ले रे म्हण ते खावन सोडता. तशी आमगेल चल्ल्या. आणि जनी सज्जनी वाद हा वाढवावा पुढे मागुता शोक जीवी धरावा. सज्जन लोक तुमकले कोरू सांगत असत तांचल्या बैसून तुम्ही हे अशी कशी ते कोणते मराठी भाषेन सांगतात बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर्म. मग बापूस कोण असं हे तू दाखय नाले ताका तुगल बापूस कोण असते दाखय ना जाल्यार ताका श्राद्ध करी म्हण अशी लोक जर उलयतात आणि वाद घालतात ह्या सगळ्या गोष्टी विश्वासाचेर चलतात आणि ताजो प्रत्यय विश्वासानेच येता आणि प्रत्यय याना पडे वाद घालची गरज असना. तर सज्जन लोकांत बैसून जर तुम्ही वाद वाडयलो तरी कल जाता पुढे मागुता शोक तोच शोक मात्र वरता. आणि आता 62 ते सांगतात निजध्यास तो सर्व तुटो निगेला बळे अंतरी शोक संताप ठेला सुखानंद आनंद भेदे बुडाला मनी निश्चयो सर्व खेदे उडाला. तरी आता हांग ते सांगतात की निजध्यास म्हळ्यार कल्लें निजध्यास म्हळ्यार कल्लें अर्थ कल्लो आमी ध्यास घेवंक जाल्यार कल्ल्याच घेवंक त्या म्हळ्यार कल्लें. निज म्हळ्यार कल्लें निज म्हळ्यार हांव स्वता कोण असो मगल स्वस्वरूप कल्लें असो. तरी हांव तूं शंकराचार्य सुद्दां कितली गोमटे सांगता ती खरेंची तुमकां सांगता मग भज गोविंदम ते सांगता ती कस्त्वं कोहम कुत आयात कामे जननी को मे तात इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम. भज गोविंदम मूढमते हे असले शंक काढचे. कस्त्वम कोण तू कोहम हांव कोण तूं कोण खंय थान आयलो कुत आयात कामे जननी मगल आवस खरी आवस कोणी मगल खरो बापूस कोण आवस पुणी कळता पोटान जन्म घेना पडे आमकां त्या वेळार लक्ष आसना आमी जन्म आयलो आसता तेन्ना आमकां कळना जाल्यार स्पर्श कळटा जाल्यार बाकीची सांगतात भय हिगल पोटान जन्म जालेलो तुगेलो म्हणून आणि आमी विश्वास दवरतात.
आणि मुख्य म्हळ्यार बापसू बद्दल कल्याण गोतच ना ती हांव सांगता हो तुगेलो बापूसू आनी आमी ताजेर विश्वास दवरतात तशी समर्थ सांगता ती हो परमेश्वरू हाजेर विश्वास दवरच्यारडा हो तुका समज निरंजनान पावयतलो आमगेले ध्येय कसलें आसत आमी सवाय 2 वर्स 2 हांगा करता असत कलकल करतात वय की नाही कितले वांट जालें तरी सगळें सोडून हांगा पाप एक 7-8 जण अगदी श्रद्धेने भक्ती भावनेन येवन बसतात तर तांगेल कले मनांत एक निज ध्यास निज म्हळ्यार कसलें की हांव खरें कोण असं हाजी म्हाका स्वरूप मग स्वता स्वरूप कळका निज हांव स्वरूप मग कळ्ळें हें कळका आनी तें शिकोवच्याका समर्थ ग्रंथान बैसून आमकां सांगता असत त्यामुळे ते अगदी महत्वाचें असत तर तो सगळो निज ध्यास ताजो ध्यास घेवन आमी मुखार मुखार वता आसतात आनी एकमेकांक धरून घेवन चमकत आसत आमच्या आतां इतलें प्रीत आसा कोण की खंयची की आज ते स्मिताक हांव आजय पळयलें हांव पळय नाशिल्ली तिका ती आमकां इतली मदत करता आसत आजय पळयलें तिका तुमी कोणें ये नाशिल्लें हांव आनी ती मात्र आशिल्ली सो म्हाका तिगेलें दर्शन जालें तातूंत म्हाका समर्थ दिसलें खरेंच तुमी सांगता तुमी येवन तिका पळोवंक आशिल्लें तितलें तेज तिगेलें दिसतालें तिगेलो ओर दिसतालो बरोवची सांगचे तात्पर्य कलें की इतलो निज ध्यास सुद्दां कोर न्हू आमचो मदेंच आमगेलो प्रोग्रेस खंड पावता कलमीत खंड पावता आतां 80 मेंबर्स आशिल्ले एक 7-8 मात्र वरले बाकीच्यांक कल्ल्याक इतले अडचणी आयल्यो बळे अंतरी शोक संताप टेला सुखानंद आनंद भेदे बुडाला मनी निश्चयो सर्व खेदे उडाला म्हळ्यार कळ्ळें आमी वाद विवाद करता रावतात वाद विवाद मस्त तोटे जातात तोटे म्हळ्यार कळ्ळें नुकसान जाता कल्ल्याक आमगेल उपासन खरी कल्ली सर्व पदार्थांतूं एक अंतरात्माच नटला भरला आणि तो शरिरांत विंगड विंगड नमुन्याने ताचो प्रादुर्भाव जाला कोणान जास्ती आसा कोणान कमी आसा पूर्व सुकृतानुसार त्या अंतःकरण आयल्या आनी तो अंतरात्मा त्या शरिरांत आयला प्रत्येक शरिरांत विंगड विंगड जावन आयला तो खरें एकूच आसा म्हणना पडे ताका नटला न्हय तो तरी एक मिनिट तो नटला तरी अशी अखंड आणि निस्संदेह जो भाव असणे की हो जे आमकां दिसता सगळं जे चालू सृष्टी तांतू तो एक अंतरात्माच नटला आणि तो मज्जांतूय आस तुज्यांतूय आस तांच्यांतूय आस तिज्यांतूय आस हें जेन्ना आमकां निस्संदेह आमी पळोवच्या लागतात की अखंड हाच जो ध्यास घेतात म्हाका प्रत्यक्षाचो अनुभव आसता आस जाल्यार म्हाका तें फील जावंका म्हाका रियलायज जावंका सोदचें कारण ना तें म्हाका रियलायज जावंका अशें जेन्ना दिसता त्या वेळार सुखानंद आनंद आमी ती आमगेली खरी उपासना कळ्ळें पण आमी कल करता ती भेदभाव तातूंत निर्माण करतात म्हळ्यार कळ्ळें एक तुगेल साधन कशी मगल साधन कशी तूं कितलो वेळ बसता पाची तूं इतलें सांगता तूं कितलो वेळ साधन करता तूं कितलो वेळ उपासन करता तूं कितलो वेळ हें करता तूं खंयचें आसन घेता तूं पद्मासन घालतकी सुखासन घालतकी की कल्याणी घेता हांव एकल्याक सांगलें हांव न्हिद साधन करता अयो न्हिद साधन करता तुवें तशें कोर न्हय साधन महत्वाची की देहाची अवस्था महत्वाची साधन महत्वाचे शक्य जालें तेन्ना बैसून करचें पण सतत 24 तास जर साधन चल काम गेली तरी केन्नापुणी न्हिदोवंक लागता केन्नापुणी बसच्या लागता केन्नापुणी चमकूंक लागता केन्ना घरची कामां करका लागता ती तें करतन 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 आमगेलें कायम साधन चालू आसता साधन म्हळ्यार कळ्ळें आमगेली जाणीव भितरली एलर्ट आसता सावधान सावधान आनी तें गुरुस्मरण तो करून घेता तो अंतरात्मा होच मगल गुरू तो सगळ्यांतूं सुखानंद आनंद हा जो मेळटा न्हय ते आमी कंपेर केले मीत घालयतात आतां प्रत्येक प्रकृती मानान तांगेल साधन आसता आनी ही एक परीक्षे पेपर आमी सोडयत आसत आमगेलें साधन म्हळ्यार कल्लें ना
आम्ही जन्मा येतात न्ही त्यावेळी परीक्षेत पेपर घेऊन येतात आमगेल प्रारब्धानुसार आमकां पेपर आनी आम्हीच सिलेक्ट केलेलं असता कळ्ळें मस्त जाणांक बेग्गी डबल प्रमोशन ट्रिबल प्रमोशन जाय आसता बेग्गी परब्रह्मांत विलीन जावचें आसता त्यावेळी आमी कल सांगता ते आमकां कठीण पेपर दी हॉड ना आमी ब्रेवली सोडयतली आनी मागीर तांगेल आयुश्यांत अशी संकट येता ती अशी हें येता कड्डेर आमीच मागून घेतिल्लें म्हणल्यार आमी विसरता ती आनी आमी म्हणटा ती व्हाय मी हांव कल्ले कोणाल वायट केलें हांवें म्हाकाच केलें अशें अरे तुवेंच मागून घेतलें आनी त्या वेळार शिवाय साधन करता करता अशी जायना जाल्यार कशी नेगेटीव थिंकींग दुसऱ्यांक कंपेर करचें दुसऱ्यांक तो कशी वागता ताणें अशी वागूं नये तें करूं नये आतां तशें परीक्षेन सुद्दां एक पेपर आसतना सुद्दां आमगेल पेपर म्हळ्यार ठरावीक वेळेर तो पेपर काण घेतात आमकां गोत आसता त्या वेळी संबंद बैसून प्रामाणीकपणे बरयलें बरें की दुसऱ्या पेपरान निरखलें बरें ताणें कल चुकीचें केलें की ताणें बरोबर केलें की दॅट इज नॉट पॉसिबल आनी हांगा तरी पॉसिबल ना इतक्या म्हळ्यार प्रत्येकागेली परीक्षा पेपर विंगड आसा हाव कॅन यू सेव हाव कॅन यू कॉपी जायनाची आनी एकय हें हाका घालूं जायना कल म्हणटात ते ऑप्शनां घालूं जायना कळ्ळें एक जरी क्वेश्चन एकाच चॅप्टर आमी ऑप्शनां घाल्यार तो सोडोवचे खातीर परत येवंक आमकां आनी आमी शिरकली परतची परिस्थिती विंगड आसता आत्ताच असली परिस्थिती आसा आनी 15 वर्सांनी कल्ले जातलें विचार करात आमकां साध्य आसा तें ह्या हांत आमी सुट्टून वच्चा सगळे जाणां ते एक जाळ्यांत न्ही कबूतर शिरकलेली कळ्ळें चुकून पाप पक्षी शिरकले मस्त एक जाळ्यांत पारड्यान जाळ घाल्ले आनी हें केलें पण लगेच तांकां लक्षांत आयलें की आमकां पाक कसो ती पाय शिरकले तांगेले सगळ्यांनी मेळ एक सांगात पाक पसरयले आनी उबून जाळ्या सकट वचून ती तशी आमी वचा भले आमगेले पाय शिरकलेले आसत पण आमकां पाक कसो ती आमगे सद्गुरू असो ती म्हणून ते सद्गुरू पद म्हणलें अशीच न्ही तांगेले प्रार्थना करूं भवानी शंकरागेले आशिर्वाद घेवंक ती सद्योजा शंकराश्रम स्वाम्यांगेले आशिर्वाद जायत आमकां ते आसता ती भवानी शंकरा सुद्दां आशिर्वाद नाल्यार हितून थंय या नाचते हां कोहम कस्तुम कुत आयात हांव कोण हांव खंयच्यान आयिल्लो हांव कल खातीर आयलें हे प्रश्नांची उत्तर सोदूंक तांगेल आशिर्वाद अशें शक्य आसलें सांगात पळया ना आनी तांगेल आशिर्वाद आसा तिची तर आमी सुखानंद आनंद भेदे बुडाला अशी जावं नये वाद विवाद करूं लागल्यार 4 नमुन्याचे हें जाता तो निज ध्यास म्हळ्यार स्वता आमी खंय मग स्वस्वरूप जाणका हाच म्हाका ध्यास लागला हां आनी हें म्हणटात ताका कळ्ळें निधिध्यास म्हळ्यार कळ्ळें जें निज स्वरूप जाणून घेवन ध्यास लागला त्या दृश्टीन हांव पावल घालची त्या दृश्टीन हांव उपासना करची ताका निधिध्यास म्हणटात तें शेवटचें निधिध्यास म्हळ्यार कळ्ळें आयकलें की श्रवण केलें श्रवणम मननम आनी निधिध्यास जावंक म्हळ्यार त्या प्रमाणे वागच्या लागचें तो निधिध्यास उपासना करूं लागची हां तर तें सगळें कर नासतना आमी बाकीच कसली साधन करता ती वाय कंपेर करूं नाका ती आपापणाल पेसान आमी चमकुचें आमी जशी पदयात्रा केलेली सफल जाली न्हय आमगे स्वामीजी आमकां सांगात चमकल न्हय आत्ताय आमगे स्वामीजी आमकां सांगात चमकत आसत लक्षांत दवरात ती आनी आमकां सगळ्यांक पळया रे ती कल्या मागशी राबल्या तिका मुखार हाडी म्हणटात तिका दण जाल्या कले पूण दियात रे शरबत दियात तिका हां तांगेल एक नजरेन थांब तें शरबत आमकां मेळटा शांभवी दीक्ष म्हळ्यार आनी कल्लें प्रेमानपणाचें यो चेडा मुखार यो मागशी राबूं नाका यो आमी आसा ती म्हणून स्वामी सगळ्यांक मागशी थांब चमकतात सगळे जाण आयल्यान की पळोवन तशी मागशी मुखारी मद्दे सगळें तेंची तत्व भरल्या गुरुतत्व आनी तें आमकां सांबाळून व्हरतस त्या वेळी आमी दुसऱ्यांक कॉपी करची दुसऱ्यांगेर भेद करचे दुसऱ्यांगेर हांतून नाक खुपसचें कोणाक साधनेन गरज ना आमीच भेद वाडयता ती जो आनंद स्वताक मेळटा न्ही तांतूं समाधान मानून रावचें आनी मनी निश्चयो सर्व खेदे उडाला आमीची दुःख शोकाक आमंत्रण दिता ती की योमा आमगेल घराच्या अवठवसांत राब भितर येवं नाका म्हण
तो हगूर मागीर उगोन भितर येता, भितर येवन थंय स्थायीक जाता आनी आमकांच भायर काडटा. तशी जावं नये. कशी मगलें तुगलें हांव हें मगलें म्हणटा एक चेडूं, दोग जाणांक कसलें मारामारी जाता. दोन चेडवं शेजार घरा आवस घेवन वचलेली, त्या चेडवांक खेळूं नवीन राबो येयली गुर्तू जावो म्हणून. तिन्ने कल केलें ते खेळणी आशिल्ली, चेडूं तिगल चेडूं हड्ड जालेली, तांगल सानपणा खेळणी ती सान्न चेडूं न्हय म्हणून तांकां खेळूं दिलें. हां ते एकल्यान घेतिल्लेंची दुसऱ्याक जायी, तेणे तशी आसता थंय, ताका मेळिल्लें म्हाका कलें ना, मल्लें आशिल्लें ताची किंमत ना अशी. तर ते घेतलें मगल तें ना ना तुगल खंयचें मगल तें म्हणून एकमेकाक ताण घेवन झगडचे लागली. शेवटी त्या आवसूक सांगका लागलें तें तुगलय न्हय आनी तागलय न्हय, तें पाच्ची गलें. गप्प दवरात पळया, तुमगेल काही ना हांगतू, आमगेल घर नाही है, चला घार वच्या अशी. म्हळ्यार वेळ जाली की घार वचका लागता सगळं सोडून. हां त्या वेळार मागीर हांव सांगता अरे हें तुगलय न्हय मगलय न्हय, हें कोणालें तें पाच्चील घरचें. तिन्ने आमकां थोडो वेळ खेळूं दिलें न्हय तुमकां, तुमगेल जालें वय तें एकदम मालकी हक्क आयले ताजेरी. तशी जायना म्हणून तशी आमकां वापरच्या दिलेलें. ताजे तें खेळून आमी आनंद घेवया न्ही. अंतरात्म्याची कितली प्रगती आसा ती पळोवन आमी खूश जावया, ताजो आनंद घेवया. सृश्टींत पळयल्या कसलें नमुन्या सौंदर्य आनंद जाता, तें पळोवन आमी हें करया. आनी तेमी ती मनाच कल जाता हें पळयता तें अष्टमुर्ती उपासना म्हळ्यार दुसरी कलय ना. पृथ्वी आप तेज वायू आकाश ही कशी काम करतात, ती आपणा गेले कलमश आपणाले दवर न्हू प्रत्येक ही अष्टमुर्ती बरें आशिल्लें दुसऱ्यांक दितात, बरें आशिल्लें दुसऱ्यांक दितात खरेंची. समुद्र हां मीठ आपणाले दवरता मिठशें आनी प्युअर बाश्प वयर पेटयता आमच्या लोकां खातीर पावस पाडोवचे खातीर, कळ्ळें. सूर्य तशी वारो प्रत्येक लोक आमचे खातीर सॅक्रिफायस करतात. सॅक्रिफायस न्हय, हें सहज जाता. हो सहज भाव आमच्यान येवंका, अष्टमुर्ती उपासन म्हळ्यार कल्लें तर सृश्टींतलो सहज भाव आमच्यान येवंका. आमी सहज कोणा मदत करता, हांव मदत करता, हांव कितलें करता गो तुसवें, हांकां हें दिलें तांकां तें दिलें अशी ना. सहज म्हणटाक जावन वता. एक हातारी मच्छर चाबले खजूंच्या लागले, हा मच्छर चाबले की पंच उपप्राण खंय ते असे फट्ट करून रिफ्लेक्स एक्शन, त्या मच्छरा मारून आमी अशी करतात. ते कल इन्स्ट्रक्शन दितात की तो हात कोणाक मान मच्छर घालेल तो थँक्स म्हणटा की हो म्हणटा हांव पळय तुका मच्छर धांवडायलें म्हणून म्हणटा त्या हाताक ना. तशी आमकां सगळे कडेन तें परमात्मा भरलें दिसता. हांगा परमात्मा म्हळ्यार कलें अंतरात्मा, मूळ माया, मूळ मायेची सगळी करामत आसा. आनी तेमी ती मगलें तुगलें अशी करचींच ना. मगलें म्हण की तुगल येता, त्या वेळार परमात्मा सांगता तुगलें न्हय तिगलें न्हय, तें आपणागल आसा, चला तुमगेल घार वचा ती म्हणून अशी जाता. तर वेळ कमी आसता त्या वेळार आमी आमगेल बरेंपण करून घेवचें आसल्यार आमगेल साधन आमी करची, आमगेल आनंद आमी घेवचो आनी आनंदांत रावचें. हो कले अशें करना तशें करना म्हणचें ना, तांगेल देवाले प्रार्थना करची ताकाय बुद्धी जावो म्हणून. कले करना जाल्यार ताकाय बुद्धी जावो करची म्हणून प्रार्थना करची. एखाद वेळ सांगून पळोवचें चला आमी सांगाती करया, ना जाल्यार तांगेल पद्दत विंगड, इट्स ओके ओके. ती तांगेल पद्दतीन सांगात हें साधन करतात, आमी आमगेल पद्दतीन करता ती. शेवटी आमकां खंय वचचें आसा, मध्यस्थ मध्य जो परमात्मा सगळे कडेन भरला त्या निरंजनांत आमकां एक जावचें आसा. त्या वेळार आत्म हें जें आसता अंतरात्मा मूळ माया तिगल मदत घेता 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 ते सृश्टीचे हे सृष्टीचे तू कौतुक जाण बाळा, नेमेची येतो मग पावसाळा, हे सृष्टीचे तू कौतुक जाण बाळा. कळ्ळें. तर सृष्टीच कौतुक पळयता पळयता पळयताच आमी मुखार वत रावचें, आमगेलें आयुश्य मुखार वता. गुत्तसो देह पडचसो हें असं ठीक आसा, जर्नी आनंदान करची. इत्याक तर आमकां शेवटचो क्षण केन्ना येता कळना. आनी परमेश्वरान सांगल्या की देह दवरतना जर तुमकां आपणागल उडास जालो तरी तुमी आपणागल धामांत येतले, हांव तुमकां आपोवन व्हरतां म्हणून. जाल्यार शेवटचो क्षण आमगेलो खंयचो म्हणून आमकां कशें कळटा, कळना न्ही.
त्यामुळे प्रत्येक क्षण शेवटचं असं अशी लेख न्हू आमी ना मानता आनंदांत राबका कोणाल्या भानगडे पडची ना नांग खुपच ना कोणाला पेपर कसं चल्ला पळोवची ना नो जास्ती ना फॅमिली मेंबर्स आसा ती थोडे कोणता मायंड डिट्रॅक्ट जाता पण जास्ती वेळ करची ना असो तांगेल ती करत आमगेल आमी करया अशी प्रार्थना जरूर करची सगळ्या खातीर घरच्यां खातीर म्हूण न्ही सगळींच आमगेल घरची सगळी इतली व्हड फॅमिली आसा आमगेली त्यामुळे सगळ्यां खातीर करचें हां तर आतां हांगा हो मना श्लोक कल म्हणटा तेमी ती कल कोर्ण हें म्हणटा सांगता निजध्यास तो सर्व तूटो निगेला बळे अंतरी शोक संताप ठेला सुखानंद आनंद भेदे बुडाला मनी निश्चयो सर्व खेदे उडाला एक निश्चय कोणान भायर सरलेली हां तो आमकां इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स आयले एक एक खंता सुपिरिटी कॉम्प्लेक्स येता हांव कितलें साधन करता एक एक खंत युबा तांगेल कितलें साधन चलता म्हगेल कलेना खेद जाता तेमी ती म्हाका मेळत वया म्हाका जाता वया म्हळ्यार डेफिडन्स अरे डेफिडन्स तुमी देवाचेर दाखयता आसा ती ताचेर विश्वास दवरात न्ही तो आमगेल भितर बसून आमकां चलयतस आमकां जाय तशें आमगेल पेसान आमी चलतस ती तेमी ती खेद करची ना हांगा कॉम्प्लेक्सीस नाका ती इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नाका सुपिरिटी कॉम्प्लेक्स नाका खंयचेय कॉम्प्लेक्स करची ना कॉम्प्लेक्स ही कल्पना आसता आमी कल्पन करून विचार करून कॉम्प्लेक्स डेवलप करतात तशी मुळीच करूं नये आमगेल तेमीत कल जाता आमगेल एक ध्येय आसा न्ही आमकां परब्रह्मांत विलीन जावचें आसा हो आमगेल आमकां आत्मज्ञान जावं का हो आमगेल निश्चय केला तो सर्व हे कॉम्प्लेक्स आमी उड्डून वता तेमी कृपा कर न्हू कृपया तशी जावच्यान दिवं नाका ती जय जय रघुवीर समर्थ आतां आतां मी हात जेक करया दासबोध आजी 5 समास आसा आत्ताच ह्या समासांत सगळे आत्म्याचेंच वर्णन आसा म्हळ्यार अंतरात्म्याचें आनी एक सांगता इट इज व्हेरी इजी टू रिमेंबर फक्त लक्षांत कल दवरचें की सगळे सृश्टींतून सगळे जे दृश्य आमकां दिसता पंचज्ञानेंद्रियांतून तांतूं 3 प्रकार आसात मेनली 3 कहले सगळ्यांतूय परब्रह्म आसा सगळ्यांतूं जड चेतन अचेतन सगळ्यांतूं परब्रह्म भरल्या आणि शिवाय कल भरल्या जे चेतन आसा ती तांतून चंचळ अंतरात्मा आसा अंतरात्मा म्हळ्यार कलें मूळ माया ती चंचळ ती गल चेतन आसा चेतन आशिल्ली ती आनी चेतन ना जाल्यार कल जाता निश्चळ आसा तांतूं आस चेतना जाल्यार तें चलना निश्चळ आसता हालना डुलना पण तें सतत जिवंत आसा पण चेतन तशें न्ही हालता डुलता सगळे काम करता तशी आनी एक असं जड ते सगळे दृश्य सृश्टींतूं किंवा देवान केल्ले सगळे सृश्टींतूं हे 3च गोश्टी आसात तेमी ते डिफिकल्टी ना जद दृष्टम तद नष्टम जें दिसता तें केन्ना फुडें नाश पावचें आसा तरी कल नाश पावता निश्चळ परब्रह्म केन्नाय नाश पावना त्या दिसू म्हळ्यार एक सादिकेन म्हाका सांगलें एक श्लोक घेवन ताजें मिनींग सांग म्हणून कळ्ळें जाल्यार एक निश्चळ परब्रह्म म्हळ्यार आमी रांगोळी काडटना जमीन सारयतात न्ही तशी सलग जमीन सारयिल्ली आसा सलग ती केन्नाय ना जायना आनी ताजेर आमी रांगोळी काडटात आमी जर म्हणचे ते निश्चळ परब्रह्म खंय आसा हांगा आसा इतलें सारयलें ताजेर एक 4 ठिपके काडले ताजी रांगोळी काडी कडे परत सारयलें अशी जावचें शक्य ना तें सबंद निश्चळ परब्रह्म वी शूड अंडरस्टँड सगळ्यांत आसा जड चेतन अचेतन सगळ्यांतूं तें आसा हां आनी तांत कल्ले सृश्टींतूं दुसरी की मूळ माया तो हरिसंकल्प त्या हांत थंय निश्चळ परब्रह्मांतान तो हरिसंकल्प निर्माण जालो तांत इतले गूण आसा ती तर प्रत्येक गुणा प्रमाणे ताका विंगड नांव दिल्या समर्थांनी विंगड नांव दिल्या जशी त्या दीस सांगिल्ली वरी एक घरांतलो मनुश्य कर्ता पुरुश
हां ताका चेडवो बाबा म्हणटा ती, तागेल बायल ताका इते म्हणटा, हांवच म्हणटा चेरडा म्हणून. तो इतलो व्हडू की हांवच मानताली, तोय मानतालोच जाला, ताका ती चेरडा म्हणटा. तो स्कुलान शिकोवच्या वता ताका टिचर म्हणटा ती. तो आनी भिक्ष मागूंक वता, भिक्षूक, तो खंय पुराण सांगूंक वता, ताका भिक्षूक म्हणटा ती. कळ्ळें न्हय? खंय ऑफिसा वता, मिस्टर सो एंड सो म्हणटा, तागेल नांव विंगड, तागेल हाजेर पाटी लायल्या विंगड तागेल नांव घाल्या, तांकां तूं बाबा आनी अशी म्हणनी. तशी अभिव्यक्ती प्रत्येक शरिरा प्रमाणे विंगड विंगड अभिव्यक्ती जी आसता चेतनाची, विंगड नमुन्यान काम करता. ताका तीन तीन नांवां दिता ती. मनांत घुसल्यार ताका मन म्हणटात, चित्तांत असल्यार ताका चित्त म्हणटात. आत्मा म्हणटे अंतःकरणात भितर आसता, बद्ध आसता तो आत्मा, तें आत्मतत्व. कळ्ळें? आतां त्या आत्माची नांव विंगड विंगड आसा ती. ईश्वर गुरुर आत्मेती मूर्तिभेद विभागिनी, मूर्तिभेदाने ते पुरे विभाग जाले ते, जाल्यार ते सगळे एकच आसा. आनी प्रत्येकान ताजे विंगड विंगड अभिव्यक्ती जाल्या त्या मूळ मायेची, जाल्यार ती संबंध एक्कीच आसा. आनी तीची मूळ माया जेन प्रत्येक शरिरांत काम करता, तावळ तक्कल म्हणटात आमी. शरिरांत काम करतना तिका अंतरात्मा म्हणटात, अंतरात्मा म्हणटात. तो आमगे श्रीराम, श्री कृष्ण, श्री शिव, देवी भुवनेश्वरी, तें चैतन्य, तें तेज, तो आनंद, तें प्रेम, तें दयाळुत्व. या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता आणि कलकल रूपेण जातीरूपेण संस्थिता. प्रत्येक क्षणाक्षणाक आमगे जाती बदलत आसता. जाती म्हळ्यार शूद्र हें तें ताका वर्ण हें म्हणटा ती, कळ्ळें? वर्णाश्रम. वर्ण म्हळ्यार कळ्ळें? शूद्र, नंतर वैश्य, आनी कळ्ळें? क्षत्रिय, ब्राह्मण, ब्राह्मण वैश्य, क्षत्रिय आनी हें वैश्य शूद्र, हे वर्ण. जाल्यार विचार करात, विवेक आमकां दिला, आमी स्वता एकच मनुश्य आसत, जाल्यार हे सगळे वर्ण आमच्यांतूच आसत. आमी सकाळ उठावन, प्रत्येक मनुष्य सकाळ उठल की कली कली काम करता, बरोबर? आमगेले हें आमकां कोणाक साधन करता, कोणाकले वाचन करता, न्हावन बीन शुचीरभूत जावन साधन करता, चेडवां शिकयता, तावळ तो कल आसता, ब्राह्मण आसता. ब्राह्मण आसता तो जाणता कल शिकयता आसता, तो हें आसता, टिचर आसता, तो ब्राह्मण. कड्डेरी क्षत्रिय, वायट गूण केल्यार तो चेडवांक संस्कार लावचे खातीर 2 धपाट घालता. अंधश्रद्ध करूं दिना कोणाकय. संत तुकारामान तशें केलेलें. ते खंय की कोंबडो आनी बकर बळी दिताली, तान वचून आपणाल मान धरली खंय, त्या बकऱ्या पोरा कडल्या मारतात, मगल म्हाक मारा ती अशी. तावळ ते अंधश्रद्धा निर्मुलन म्हणटात. तरी त्या वेळा तो कोण जाता? क्षत्रिय जाता. पोट्टा पाण्या धंदो आसा, गृहस्थ आश्रम पत्करला, तावळ ताकले काम करता न्हय ऑफिसां वचून, द्रव्यार्जन हो व्यवसाय करता, त्या वेळा तो वैश्य जाता. आनी घर आंतू कोणें कामाची ना, बाथरूम धुंका, संडास धुंका, कमोड धुंका, तावळ तो शूद्र जाता. आनी तावळ हे सगळे कोण आमच्या हातान करून घेता? ती मूळ माया, तो अंतरात्मा आमच्या हातान करून घेता. विंगड रुपाने या देवी सर्वभूतेषु जाती रूपेण संस्थिता. प्रत्येक दिवसाक आमकां जाती बदलता, आनी तो अंतरात्मा, ती देवी आमच्या हातान हें सगळें करून घेता. भूक लागता तीच मिती, न्हीद येता तीच मिती, सगळें आकलन जाता तीच मिती. ही जाणीव एक एक फंकल जाता. त्या जाणीवेन तूं स्त्री पुरुष दोन्ही रूप असतात. मूळ मायेन तूं दोन्ही रूप असत. अर्धनारी नटेश्वर तो मस्त फंकल जाता. बामण बायल दोगांनी मेळ संसार चलोवंच आसता, जाल्यार मस्त फंता बायलोची जास्ती क्रिया करतना दिसतात, काम ती करतात. आनी जो मुख्य पुरुश आसता तागेल उपस्थिती आसता, जाल्यार तागेल शक्ती दिवन घेवन, ताल्ल्या थंय शक्ती घेवनूच ही शक्ती काम करता आसता. बायला शक्ती कोणाले मेळटा? तांगेले बामणाले मेळटा. जाल्यार मस्त फंता कोणागेले दालमुशांगेले आनी हे गैरसमज जावचे शकता. अयो ही मगल बायल इतली करता, म्हाका कली जमना. ना ना, ती पुराय शक्ती
त्या शिवाल्याथून तुका मेळटा, शिवाल्याथून मेळटा. आनी दोन्ही मेळ जाता कोण? अंतरात्मा, ती मूळ माया, ती सगळं करून घेता. तर हांगा आतां आनी 5वे समासान तूं आतां दिल्या चत्वार जिन्नस निरूपण, कळ्ळें? आणि ह्या जगांत तूं हजारो प्रकारचे देहधारी प्राणी आसत. त्या सर्व प्राण्यांच्या जिवनात जे दिसना की त्या मनुष्याच्या जिवनात आढळटा. तांणी सांगल्या 84 लक्ष योनी तांतू वचून शेवटी आमकां मनुष्याचो जन्म केन्ना मेळटा गो? तसो आमगेलें पाप आनी पुण्य समसमान जाता त्या वेळार ती लॉटरी लागता. नाजाल्यार पुण्य जास्ती जाल्यार आमी स्वर्गांत वतात, देव जावन बसतात. ते देव सुद्दां बरी योनी न्हय ती. तांगेल पुण्य ते हे लायिल्ले बरी, टायमर लायतात न्ही तशी. टायमर लायली की कावंट डावन सुरू जाता. तांगेल पुण्य खर्चल की परत तांकां हांत येवंका लागता पृथ्वी तलाचेर, कळ्ळें? तशी. आनी पाप जाल्यार खंय नरकांत वता ती, म्हळ्यार खंय विंगड कडेन वतात, विंगड पशु पक्ष्यांच्या जिवनांत वता ती. मनुष्याक जन्म मेळना जाल्यार जेन्ना समसमान जाता, क्वचित जाता. लॉटरी आमी म्हणटा ते कौन बनेगा करोडपती, तांतूं लॉटरी लागिल्ले वर ती चेडूं नांत येता ती, कळ्ळें? तांकां ती संदी मेळ म्हणून. तशी आमकां संदी मेळटा मनुष्याक जन्म मेळ म्हणून. कितले जाण ते मनुष्याक जन्म मेळटा इतले वेस्ट करता ती, वेस्ट करता ती. आत्महत्या केले वरी तो आत्महत्यारा तशी केन्नाय करूं नये, केन्नाय करूं नये. ताजो सम उपभोग घेवंका. तर हांगा समर्थ म्हणटा ती ह्या जगांत हजारो प्रकार देहधारी प्राणी आसत. आतां प्राणी म्हळ्यार सगळे जीव आयले, मोय धरून पशु पक्षी सगळे. जाल्यार जे ह्या प्राण्यांगेल बाकी प्राण्यांगेल जिवनांत दिसना ते सगळे मनुष्यागेल जिवनांत आमकां दिसून येता प्रत्यक्ष. मानवी जिवनाची पातळीच कलकी विंगड आसत. लेवल, जाणीवेची लेवल, जाणीव प्रत्येकांत आसता. जाणीव म्हळ्यारच मूळ माया. ती मूळ माया अभिव्यक्ती जी आसत ती जाणीव, ती सान्न देहांत सान आसता, होड्ड देहांत होड आसता. मनुष्यांत मॅक्झिमम आसता. मनुष्यांत सुद्दां तांगेल तांगेल प्रारब्धा प्रमाणे ती जाणीव मॅनिफेस्टेशन जाता ताजी. थंयच्यान आमी चालू करतात. पुण्य मस्त केलेले असल्यार तांगेल जाणीव प्रकर्शाने तांकांच जाणयता आनी ते मुखार मुखार बेगी बेगी वतात. तर हें मनुष्या जिवनांत आढळटा. तरी सृश्टीच व्यवहारांतून ईश्वरा खालोखाल मनुष्याने पराक्रम गाजयला हें दिसून येता. पृथ्वी फिरते गरगर गरगर, दिवसही जाती भरभर भरभर, दिवसा मागून येते रात्री ही तुझीच शीतल छाया, कौतुक करण्या कुरवंडी ते इवलीशी मम काया. हो विचार कोणाल मेंदून आयलो? मनुष्याल मेंदून. सुण्याल माद्र्याल मेंदून येना, वाघा सिंहाल मेंदून येना, पक्ष्यांगल मेंदून येना. जाल्यार मनुष्यागल हांत जी चेतन आस तिगल मनांत हे आयले की कौतुक करण्या कुरवंडी ते. अवाढव्य या अवकाशातील, अरे पृथ्वी हा तर बिंदू सोदून काढता न्ही. पृथ्वी हा बिंदू आस, या बिंदूतील बिंदू मानव परी अजबची त्याचा मेंदू. त्या हाज्याने तो या मेंदूने घाली गवसणी अखंड ब्रह्मांडाया. गवसणी म्हळ्यार चॅलेंज, चॅलेंज करता तो अखंड ब्रह्मांडाक. हांव सोदून दाखयतलो आनी हांव परब्रह्मांत एक जावन दाखयता म्हूण. हे चॅलेंज, ओपन चॅलेंज. ही करामत कोणागली? ही करामत कोणाली? आमगेल भितर अशी जी जाणीव आसली ते मॅक्झिमम, नाल्यार मस्त जाण न्ही ताजो पूर्ण उपयोग करून घेना ती. तुमकां सांगता मस्त जाण ते घरघंटी हल्ली फॅशन आयल्या. मस्त जाण घरघंटी म्हणटा ती. म्हळ्यार कसलें ते आटा बिटा दळण्यात न्ही, गव घार दळल्यार परमळी जाता अशी तशी म्हण घरघंटी म्हणून घेता ती. आनी फक्त स्वताल घरचे 4 किलो गव दळची मात्र वापरतात. बाकी ताजो उपयोगू करनात. हे बुधवानपण न्हय. तर म्हाका जे दिल्ल्या परमेश्वराने ते सगळ्यां खातीर आमी वापरका. तावळी ते चलती राखता, ताका गंज येना. आमकां मेंदू जो दिला तो मेंदू वापरका, ताजी अभिव्यक्ती आमी वापरका सगळ्यांगेल कल्याणा खातीर. म्हणून आमगेल ब्रीद वाक्य कसलें? आनंद यात्रेन तूं सांगात पळोवया, लक्षांत हाडा ती कसलें आशिल्लें की
अवघे धरू सुपंथ, एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ. हे आम्ही ब्रीद वाक्य म्हणून मानलेले आणि ते आम्ही करतो आयल्यान. कोण यावं या ना जावं, कोणेय जरी 6 महिन्यान फोन केला, अगो हें कल चल्ल्या, हांव ताका इतले दिवस कल्ल्या येयनी म्हणून म्हणना. अवघे धरू सुपंथ. हाँ, देर से आए जाल्यार भगवान के दर में देर है अंधेर नहीं. देर से आए दुरुस्त आए. आसा तू परत इच्छा जाली मग येवची, यो 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 यो. कितलं कौतुक, कितलं आनंद, कितले तांकां स्वागत आमी करतात, वय की न्ही. हें तांकां सांगलें आनी ताजे ऑप्टिमम यूज करता. आमकां अंतरात्म्यान कल्ले दिल्ल्या न्ही ते जाणीवेचो आमी ऑप्टिमम यूज करता. शिव आणि शक्ती असत. शिव कल्ले करना, पण ताज्यांत ती शक्ती असत. ती शक्ती तो भायर काडटा आणि शक्ती लेथान काम करून घेता. तर शिव अशी बसला मग तो कल करता म्हणच्यात अर्थ ना. सगळे शिवागल शक्ती घेऊनच ती शक्ती काम करता. हें आमकां समजका. त्यामिती त्या शिवाक इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स येवच्या ना आणि शक्तीक सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स येवच्या ना. दोन्ही एकच अर्ध नारी नटेश्वर. आणि सृष्टीचे येन केन प्रकारेण काम चलका, माता वाटून कृपाळू झाला. इतलं हॉट हाजे सृष्टीच काम चलोवच मारी खेळ नाही. डेलिगेशन ऑफ वर्क, मॅनेजमेंट शिकचे असल्यारी बिझनेस मॅनेजमेंट अंतरात्म्याला शिक्का. खरेची कसले शिकचे सारखेच, व्यवहार सुद्धा कितले शिकचे सारखंच. कशी ती मॅनेज करता, सृष्टीचे ऋतू कशी मॅनेज करता. एका मागशीक ऋतू येतात. हां, खंय भोव मस्त पावस जालो बा, हां, हुंवार आयलो, हें जालें, धान्य व्हांवून गेलें जाल्यार अवर्षण जालें, त्या वेळार पावस आयलो. भोव धगू जालो, पावस पडलो, थंड जालें. भोव थंडी आयली, कडेन वसंत ऋतू आयलो. हे ऋतू एका मागशीक कशी कोण अरेंज करता, कोण करता. निश्चळ परब्रह्म तरी बिलकुल करना, ते कल्ले करना. तर दुसरे कले तर चंचळ आत्मतत्व जे आसा तें करता. तो आमगेली ती आमगेली मूळ माया. जाल्यार ती कल्पना तो हरी संकल्प आसा. तर तागल सुद्धा विनाश आसा. त्यामुळे ह्या सगळे दृश्य सृष्टींतू निश्चळ परब्रह्म एकच अविनाश आसा. आणि चंचळ जे आसा अंतरात्मा म्हणा की मूळ माया, ती केन्ना ना केन्ना पूण विलय आवच्ची आसा. पण तिगल प्रभाव, तिगल पॉवर्स इतले आसा ती, आणि तांत तिगल मदत घेवन आमी मुखार परब्रह्माला थंय वच्चे आसा. म्हणून ताजी पूज करता. मस्त पण ताजी उदाहरण सांगल्या, त्यात परत सांगना हांव, कल्यार वी हॅव टू गो फर्दर. समर्थ मनुष्या जन्माक व्हड घबाड म्हणटात. घबाड म्हळ्यार विंडफॉल. विंडफॉल म्हळ्यार अचानक फायदो जाता न्ही तशी. हां, अनपेक्षीत धनलाभ म्हणटात तशी मेळ्ळ्या. मनुष्याक विवेक करची शक्ती दिल्या देवान. त्या विवेक शक्तीचो भरपूर उपयोग करून घेवंक आमी. मनुष्य जर सतत श्रवण मनन करीत करतलो, श्रवण सम करता. आणि श्रवण खंयचेय एक हाजी करची ना, वाटेल ताजी करची ना. हां, ते CIDचे पळयले, कोण कोणाला खून करता, हात जे श्रवण करता बसली, तसली नॉवेल वाचली, उपयोग ना. श्रवण कल्ल्याच करता हांवें कळका. आध्यात्मिक आमकां पोशक आसता जी श्रवण करता. आणि श्रवण हा जर तूं आयकूनचें, त्यांनी कोणे पुणी सांगतलंच का तांतू, किंवा ग्रंथांत बरयलंच का. ग्रंथ वाचतना सुद्दां आमकां कोणें सांगू मेळ्ळी म्हणून आमी ग्रंथ घेतलो, तरी त्या ग्रंथ करता त्या ग्रंथान बसून आमकां सांगताच ह्या हो भाव दिवन त्या ग्रंथकर्त्याक शरण वचून आमी तें श्रवण करता. तावळी सम मनान आयकूंक, कान करिगा सर्वांगा, कडे तें करेक्ट आकलन जालेलें ताजें मनन करता. मनन करून कड्डेरी ताजें निधिध्यास करता. म्हळ्यार कलें आचरण करूं वचका. आचरण करतना आमकां कळटा आमी सम कळ्ळें की ना म्हणून. तावळी कळ्ळी जाल्यार नम्रपणे प्रश्न विचारका वक्त्याक. तद्विधी, हें जाणून घे. कशी. तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. प्रणिपातेन म्हळ्यार नमस्कार करून, नम्र जावन. परिप्रश्नेन योग्य ते प्रश्न विचारून, परिप्रश्नेन सेवया, त्या सद्गुरूंगेल सेव करका. सेव करका म्हळ्यार हांगा 2 अर्थ आसा. सेव करका म्हळ्यार नुस्तें शरिरात सेव न्ही, तर तांगेल कार्य मुखार चलोवचें ही एक सेवा. आणि दुसरें
तांकां शब्द पिवन घेवचे, सेवन करचे, म्हळ्यार खावचे. प्रत्येक शब्द अशी थुंकी झेलची म्हणटात न्ही तशी. हां, तें करका. तरी मनुश्याने विशाल विवेक करका. आमगेलो होस न्ही कोण अंतरात्मा जो आसा तो विशाल आसा, सगळे कड पसरलेले आसा, खंय ना अशी ना, सगळे कड पसरलेले आसा. तरी परब्रह्मा इतलो व्हड ना. परब्रह्म जे निश्चळ परब्रह्म आसा तें पळोवचें जाल्यार हाक्क एक मुयी इतली सुद्दां हें ना. जाल्यार आमगेले आतां मूय, खरी मूय आनी आमगेलो देह, मुंगिला मुताचा पूर म्हणटात. समर्थानीच म्हळें मुंगी मुताचलें व्हांवन वता म्हण मनुश्या गेल्या. तशी आमगेले दृश्टीन पळोवचें जाल्यार ती मूळ माया विशाल. आमी एकच चित, तर तिगल सतत स्मरण केल्लें आनी प्रत्येकांत आमी तोच देव पळयला. तो आमचे खातीर देव आसा. निश्चळ परब्रह्म कल्लेक करना. जरी आमी तें अविनाशी आसा, आमकां तांच्यांत वचका हें आमगेलें ध्येय आसा, पण तें कलेक करना आनी तांतूं एक जावन जाका मदत करचें आसा तो हो परमेश्वर आमगेलो आनी आमगेलो सद्गुरू. इतलें मूळ मायेन सांगून कळना म्हणून परब्रह्माची सद्गुरू जावन आमचले येता, चटा 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 पावल वाजयतच आनी आमकां मदत करतात. तांतूं सुद्दां आमी शंक काडटात, हो खरेंच वे, हो खरें बरवे, जाल्यार कसली डिग्रेचो हें आसा. तें बरोबर न्हय, तें बरोबर न्हय. मनुश्यान विशाल विवेक करता. विवेक म्हळ्यार कसलें योग्य विचार आनी स्वता सोदून पळोवका. स्वता सोदून पळयल्यार खंयचेय संदेह म्हळ्यार शंका कुशंका व्हरना तिची. आनी आपणाक प्रतीत जावची विशाल विश्वास विचार करचो हो विशाल विवेक. म्हळ्यार नित्य आमी अष्टमुर्ती उपासना करता. हें जें दिसता आसत तें कशें चल्लें, हें कोण चलयता, इतले रंग खंयच्यान येता, उजवाड जालो, काळोख जालो, परत उजवाड जालो, कशें जाता, हें डॉन आनी डस्क कशें जाता. तरी डॉना वेळार आमी येवच्या प्रकाशात स्वागत करता. तशी डस्क आसा तावळी आमी दीव लायतात, ते आमी दिपाराधन करता. दीप नमस्कार कल खातीर करता हें आमकां गोत्त आसता. डस्क म्हळ्यार हो संदी काल आसा, त्या वेळार दीप लावन आमी सृश्टीच त्या अंतरात्म्याचें आमी स्वागत करता. यो देवा यो, आमगेल्या घरांत यो, आनंदान राब आनी आमकांय आनंद कर. ही प्रार्थना करून आमी ताका दिपाराधन म्हणटात. ताका दिपाराधन म्हणटात. आनी ते दिपाराधना मठान तूं करतात न्ही, आमी हाका वचूल्यार कितली असंख्य थंय दीप लायिल्ले आसतात आनी आमकां एक दीव लावन ताज्यान आमी बाकीच लायतात. ताका पणती, पणती म्हळ्यार पयली पणती जी आसा ती पेटलेली आसता. तरी मात्र दीव लागू शकता बाकीच्याक, नाल्यार सगळेच बंद आसल्यार खंयचेय दिवे पेट्टना. ती खंयचेय दीव पेट्टना. ती आमी पणती तर कोणाल पूण एकल्यान तूं ती जागृत आसता. हे जागृत आशिल्ली पणती खंयची तरी आमगेलो सद्गुरू. त्या मेत आमी सद्गुरूंगेलो कास धरता. म्हळ्यार ते आमकां विशाल विवेक करच्याक शिकयता. ती आतां विश्वास शांतपणान जर विचार केलो तातूंत फक्त 4 जिन्नस आसात अशें दिसता. चत्वार जिन्नस. पयलो खंयचो, तरी सगळ्यां पेक्षा विंगड आनी वेगळे आनी आगळे. वेगळे म्हळ्यार विंगड आनी आगळे म्हळ्यार मस्त महत्व आशिल्ले. आगळे म्हळ्यार विंगड हाजे कले गोमटेंच विलक्षण विलक्षण आशिल्ले ते परब्रह्म. म्हळ्यार ते परब्रह्म आमगेलें तोंड आ जाल्यार मिट्टनाची तितलें आश्चर्य. नवल उद्भव नवल उद्भव नवल उद्भव देखिला, अजन्मा तो जन्म घेतो, विस्मित होतो विस्मया. विस्मयाक सुद्दां विस्मय जालें खंय. तशी ते परब्रह्म आनी ते आमचे खातीर नवल उद्भव नवल उद्भव. तो राम कृष्ण जावन येता वॉटेवर आमकां मदत करचें येता. ही चेडवांक खितपत पडल्यान ती तांकां परब्रह्मांत हाडका जुगुळ्ळ्यान ते आवसुल्यात. परब्रह्म ही आमगेली खरी आवस आसा. आनी तीच आवसू माता वाटून कृपाळी जाला खंय तशी ती मूळ माय जावन येता. आतां मूळ मायेक सगळे कडेन पळोवन शक्यच वे तावळ ती कल करता प्रत्येकांत एक आई तत्व भरता. आवसू तत्व आसता
ते तत्व भरता खंयची व्यक्ती आवस आसना. बापूस सुद्दां आई तत्व आशिल्लो, बापूस सुद्दां आई जावचें शकता. आवस तरी जाताची, बापूस सुद्दां कोण कोणा आवस आसना जाल्यार बापूस बरें करून फॅमिली पळयता, ती बी आईची. तर हे आई तत्व भरता ती. तर हो पयलो जिन्नस म्हळ्यार कले निश्चळ परब्रह्म. ते निर्मळ, निश्चळ, निर्विकार आणि कल्पनेच्या तल्ल्यान आशिल्ले ते. एक मिनिट. निश्चळ, निर्विकार, कल्पनेचे पलीकडे आशिल्ले. दुसरो जिन्नस कसलो तर अत्यंत सूक्ष्म आणि कर्दम रूप. कर्दम म्हळ्यार चिक्कोल आशिल्ली ही मूळ माया. मूळ मायेंतू 14 तत्व अशी काल्लयिल्ली आसा ती. भेळ म्हणटात न्ही, काडू गेल्यार कुरमूर विंगड काडू जाता, कांदो विंगड काडू जाता, आनी कसलें जे चटणी आसा ती तो विंगड काडू जायना. ताजे एक टेस्ट खै के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला के, फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर गई उसकी चाल, छोरा गंगा किनारे वाला. हे पान खावची जर तुका हे मेळ्ळें कला, तरी गंगा किनारे लागता सांज चेरडू सुद्दां मजा घेता तो, आनंद लुटता. तशी आमी जावंका. तें पान आमी खावंका आनी ताजे हांनी सांगिल्ले वरी कोण आमगेले सुरंग दावी खंय आमगेले एकनाथ महाराज तांणी सांगलें सत्व रज तम हाजे हे करून जो तांबूल दिल्लें ते तांबूलाचे तो सुरंग दावी गोमटे करून जर खाल्लो आमी, देवा तूं खा आनी ताजे जे रंग आसा ताजो आनंद म्हाका दी तो पळोवचो. तात ही मूळ माया, ती मूळचे स्फुरण किंवा संकल्प स्वरूप. संकल्प स्वरूप म्हळ्यार कसलें कल्पनाच ती. कल्पन केन्ना खरी आसता, खरी आसना, ताका केन्ना नाश आसता. पण कल्पन उत्पन्न जायना पण ताका लय आसता. जाल्यार मध्य स्थिती इतली व्हड आसता जी आमकां प्रचंड प्रचंड विशाल तशी. आमगेलें आयुश्याक कंपेर केल्यार तिगल आयुश्य भोव चड. आमगेलें कितलें आयुश्य जातलें तातूंत, कितलें लक्ष वर्सां तांगेलें आयुश्य, आनी ती सतत आमकां मदत करूं आयल्या. तावळे तिगेलो फायदो नाकवे घेवचो, त्या देवागेलो फायदो नाकवे घेवचो. सतत म्हाका परब्रह्मा वचचें, म्हाका परब्रह्मा वचचें. परब्रह्म मात्र खरें. अरे पण तूं कशी वतलो, तूं कल्ले तरी एक क्लू तरी आमकां की ना. कौन बनेगा करोडपती 4 क्लू दिता ती, तातूंत एक सिलेक्ट करचो. आमकां कसले क्लू ना, आमी कशी पावतली. पण आमी करता क्लू कोणाले आसा, त्या मूळ मायेचे हृदय जे आसा सस्वरूप तिगले परब्रह्म आसा, स्वस्वरूप. तेमी तिगल उपासन करता. आतां मूळ माये उपासना म्हळ्यार तद ही मूळ माया. तद म्हळ्यार कलें सह, सा आनी तद. सह म्हळ्यार ते दादले नांव म्हळ्यार रामू, कृष्णू, ईश्वरू, भैरवू आनी खंयचेय देव आसत, गणपती सगळे. आनी सा म्हळ्यार ती, ती म्हळ्यार खंयची सगळे नमने देवी. तातूंत आई सुद्दां आयली, आई तत्व सुद्दां आयलें. आनी तत्व, तत् म्हळ्यार तें आई तत्व, तें कृपाळुत्व, तें दयाळुत्व, तें सगळें, तें तेज, तो आनंदू, तें प्रेम, प्रीती, हें सगळें नपुसकलिंगी. जाल्यार तें सगळें मेळून कोण जाता सूक्ष्म आनी कर्दम रूप आशिल्ली मूळ माया. तें मूळचें स्फुरण आनी संकल्प हें तिगल स्वरूप. तिका तिगल इतले गूण आसत, प्रामुख्यान 14 गूण असत. तिका त्या 14 नांवान तिका लोक वळखतात. ती संत. तिगल नांव खंयची, एक तर चैतन्य कडे गुणसाम्य. गुणसाम्य म्हळ्यार ती त्रिगुणांक घेवन येता. त्रिगुण तिज्यांत आसतात, सत्व रज तम. जाल्यार ते फर्स्ट क्लोज्ड फिगर ती सत्व रज तम. 3 मेळून मनशागल देह जाता. तातूंत त्या वेळार वेन शी कन्सिव्ज गुणसाम्य ते इक्वल आसतात. सत्व रज तम इक्वल आसतात, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. जाल्यार परिस्थितीन खास खुद्द जन्मा येवन आमी हांगा धक्के खावचे लागना पळय. ह्या बाजून धक्को, त्या बाजून धक्को, कोणाल तमोगुण वाडटा. तमोगुण वाडले की सप्त
कले सत्वगुण कमी जालो. हां पैसे भयंकर म्हारग जाल्या, काम करतात दिवसभर काम करतात. रजोगुण वाढलं. रजोगुण वाढतं मध्ये कोणकी हे केले त्या वेळा आणि तमोगुण वाढलं. सत्वगुण खंयची खंय गेलो 2%. अशी अशी जाता. तर ताजी पहिले मूळ येत नाही त्यावेळी ती गुणसाम्य असता. एकल्याक असता ती गुणसाम्य कडे तांतूची दोन्ही जावची हे असता. अर्धनारी नटेश्वर म्हळ्यार जाणीव आणि जाणीव जाल्ल्या ही शक्ती. जाणीवेच कार्य जावंका न्हय. जाणीव म्हळ्यार शिव, ती जाणीव शुद्ध जाणीव ती तिच्यान मस्त शक्ती असते जाणीवेन. ती जाणीव ती तिच्यान भायर काढता, शक्ती भायर काढता आणि त्या शक्तीक सांगता वच कार्य कर. इच्छाशक्ती, ज्ञानशक्ती आणि क्रियाशक्ती. त्यावर इच्छा जाता कलेपणे स्फुरण जाता आम्ही हें करूया म्हणून. हां कडे ते कशी करचे हाजे आमी ज्ञान मेळोवचे लागता. ज्ञानशक्ती कडे नुसते ज्ञान मेळ गप्प बसल्यार आमकां जातवे. MBBS जाल्लो दवाखानो वचना घार बसला उपयोग असवे. कार्य करका, पेशंट्सां पळोवका, पयशे कमावका ती तें इच्छाशक्ती आणि कार्यशक्ती. कार्यशक्ती जावंका अशी हे तिन्ही देवीगल रूप. ती शक्ती 3 नमुन्यान काम करता. हां तर मूळचे स्फुरण हे संकल्प हे तिगल पहिलेचे स्वरूप. आता तिगल नाव चैतन्य, गुणसाम्य, अर्धनारी नटेश्वर. ताक षटगुणेश्वर म्हणटा ती. स गुण असता ती आमगेले. औदार्य हे ते धन म्हळ्यार नुसते पयस न्ही, जे बरबरे गुण आसा ती. हां श्रीमंती तर जाल्ल्याची पण तुमगेले बाकी सगळे मस्त गुण आसा ती. ते सगळे षटगुण. प्रकृती पुरुष, प्रकृती आणि पुरुष. प्रकृती म्हळ्यार स्त्री रूप आणि पुरुष म्हळ्यार शिव. तशी शिवशक्ती शुद्ध सत्वगुण. हां ही खरे मूळ जो संकल्प आसा तो शुद्ध सत्वगुण आसा. तांतू थावन गुण साम्य आयल्या. त्यानी मूळ तिगल मूळ कले शुद्ध सत्वगुण. कल्या म्हळ्यार ती जेन डायरेक्टली येत मात्र हांथावन आयली उत्पन्न जाली त्या वेळार ती शुद्ध सत्वगुणांत आशिल्ली. कड्डे तिगल जे गुण आसा त्रिगुण ती ती बाळान जाली गुणक शोभिणी. गुणक शोभिणी म्हळ्यार कले पोट वाडता तिगलें आणि ती जन्म दिता सत्व रज तम आणि तांतून भायर पडता मन, माया, अंतरात्मा. हे सगळी ही 14 नावं एक मूळ मायेगल नाव. अंतरात्मा हो ज्ञानमय असता आणि सगळे ठिकाणी विभागला. आता ही दुसरं जाल जिन्नस. तिसरं जिन्नस खंयचो पंचमहाभूत पृथ्वी आप तेज वायू आकाश. हां तू थोडी जाणीवेचो अंश थोडो असता. हां जाल्यार चौथ जिन्नस जो आसा तें चळवळ करतले सगळे प्राणी, सगळे अनंत खाणी. हां जशी उद्भिज, जारज, अंडज आणि कल्ले सगळे जलज, जलचर सगळे नमने जे असता ती ते पुराई स्वेदज म्हळ्यार घाणीन थंय जन्मा येतात ते उवो हे ते स्वेदज. अंडज म्हळ्यार अंड्यान थंय उत्पन्न जाता ती अंड्यान थंय. हां जारज म्हळ्यार मनुष्यावारी, मनुष्या पोटान थंय मनुष्य जन्मा येता एक्चुली अंड येना ते जारज. हां आणि उद्भिज म्हळ्यार उदकान थंय उगय ती वनस्पती ती उद्भिज. हे सगळे 4 खाणी. हां 4 खाणींतले अनंत प्राणी. प्राण्यांगेल भितरी जी जाणीव अधिक स्पष्ट प्रमाणे प्रगट जाता थंय आणि ते काम करचे लागता. ती चळवळ करून सजीव जाता. ती भूक लागली की प्राण्या मारून खाता. ती त्या प्राण्याक तो कोणी मागशी लागला म्हणून कळ की त्या प्राण्या भयेची जाणीव जाता. ती वे जाणीवची तो वे अंतरात्माची तो धांवन वता प्राणी. हां तरी असली ही जाणीव अधिक स्पष्टपणान प्रगट कोणान जाल्या तर मनुष्यांत. अशी प्रकारचे 4 जिन्नस आशिल्ले अवाढव्य विश्वासांगाती. रात्रन दिवस ताजे आमी मनन करता. हे इतलें सगळें वर्णन कल खातीर केलें ताजें मनन करता. आतां तें आमी वाचच्या. समास 5वा चत्वार जिन्नस. श्रीराम येथून पाहता तेथवरी 4 जिन्नस अवधारी. 1 14 5 4 ऐसे आहे. आता 1 14 5 4 म्हळ्यार आत्ता सांगील वरी. पहिलं जिन्नस परब्रह्म ताजे वर्णन ते पयलीं करतात. ह्या विश्वरचनेंत येवन हांग थांग थंय ते फक्त 4 पदार्थ आसात. एक ब्रह्म त्यांची हांग थांग थंय ते एकच
14 मायेची नावं, पंचमहाभूत आणि 4 खाणी, हे 4 पदार्थ. परब्रह्म हे सगळे पदार्थ विंगड, आगळे आणि वेगळे म्हणारी श्रेष्ठ. आगळे म्हणे श्रेष्ठ आणि विंगड ते कले करणं. हां, मानवा कल्पन सुद्धा करू जायच ना अशी ते एक नमुन्या विंगड असं. कल्पनातीत म्हणतात ताका तशेंच. जाल्यार कड्ड्यार जी मूळ माया आसा ती ताजी कल्पना करू जाता आमकां. तर हांगा तांणी सांगल्या परब्रह्म सकळाहून वेगळे, परब्रह्म सकळाहून आगळे, नाना कल्पने निराळे, परब्रह्म ते श्रीराम. परब्रह्माचा विचार नाना कल्पनेहून पर, अगे ते कल्पनेहुनी हे देती कल्पनेतीत. गुरु म्हणती कल्पवृक्षा सारिके, एकल्यान सांगलें. हां, गुरु कल्पवृक्षावर आसता ती. तर दुसरी सखी ती एक्सप्लेन करता. गुरु म्हणती कल्पवृक्षा सारिके, जे जे कल्पू ते देती सखे. तर ती सखी सांगता अगे परी ते कल्पनेहून परते, देते देती कल्पनेतीत. कल्पन करू जायना तशें गुरु दितात. आणि गुरु हे परब्रह्म आसत, परब्रह्म स्वरूप आसत. म्हळ्यार माया तीच आसत ते. तांकां माया टच करू शकना. तांकां माय टच करू शकना. माय म्हळ्यार कहलें ही मूळ माया. पण तांणी देह धारण केलेली मिती त्या मूळ माये संपर्कान ते राबता ती कळ्ळें. म्हळ्यार तांकां माध्यम जावंका दुसऱ्यांक हें बुड्डिल्यांक काडूंक तांकां कसलें तरी माध्यम जावंका न्ही. नुसतो तांगेलो आत्मा घेवन निश्चळ परब्रह्मान कले करूं जायना. तांकां मिडियम जाय म्हणून ते शरीर घेवन जल्मा येतात आणि गरजे प्रमाण शरीर घेतात. केन्ना मस्त ते अस्पृश्यता हें ते वाडलें तावळी मस्त देवाने सगळें हांतूं म्हळ्यार कोण सोनार जालो, कोण कुंभार जालो, कोण शिंपी जालो, कोण मार जालो, कोण माळी जालो, अशी जावन आनी ते प्रूव करून दाखयतात की खंयचे हांतू जरी आमी जल्म घेतलो तरीके आमी देव मेळोवच्या शकता ती. हें कळ्ळें. त्यांनी परब्रह्माचा विचार नाना कल्पनेहून पर, निर्मळ निश्चळ निर्विकार अखंड आहे श्रीराम. परब्रह्मा असं काहीच तुळेना, ताजी तुलन करूंक जायना. हा एक मुख्य जिनसाना, हो बेस बेस. सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. हे भगवंता अधिष्ठान म्हळ्यार आमगे ध्येय कलेस की आमी त्या परब्रह्मांत आमकां एक जावचें. ह्या ध्येया पासून केन्नाय चलचें ना. हो एक मुख्य जिनस आना. दुसरा जिनस नाना कल्पना ती मूळ माया. संकल्प हरिसंकल्प, नाना सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म आणि कर्दम रूप म्हणजे चिक्कोलसो. मुळीच्या संकल्पाचा आरोप ती मूळ माया. कळलं. आता दुसरं जिन्नस मूळ माया तिगल ते वर्णन करतात. मूळ माये 14 संकेत सांगले. हां, तरी मूळ माया अत्यंत सूक्ष्म आणि अतिंद्रिय असं. आमकां तशी पटकन इंद्रियांक दिसना. ती ऑपरेशन केल्यार कळना मन खंय आसा म्हणून, पण ते आसता ही जाणीव जाता. ती जाणीव असं तिगल स्वरूप शब्दांनी सांगतना कलेपुणी खूण वापरका लागतात. म्हळ्यार मात्र त्या मूळ माये साधारण कल्पना येता. ताजे खातीर खोल मनन केल्यार त्या वस्तूच आमकां प्रत्यय येता आणि मनन करूंक सोंपें जाता. म्हणून हे संकेत सांगलेत. संकेत तर परब्रह्म हो ह्या विश्वरचनेंतलो मुख्य जिन्नस. ताच सांगात कसल्याची तुलन करूं जायना. आणि मूळ माया हो दुसरो जिन्नस, ताजी सूक्ष्म रूप आसत. ती अतिशय सूक्ष्म आसून ताजें मिश्रण जालें, भेळ जाल्या, वल्ली भेळ. सुकी भेळ असल्या पुणी सम काढू जाता. ही वल्ली भेळ असत. नाना नमुन्याचे स्वाद असत तांतून, नाना नमुन्याचे रंग असत, नाना नमुन्या ऊर्ज असत. आणि ती प्रत्येक शकल जाल्या प्रत्येक शरीरांत विंगड नमुन्यान प्रगट जाता गरजेप्रमाणे आणि तांगल तांगल प्रारब्धाप्रमाणे. हरिसंकल्प मुळीचा, आत्माराम सकळांचा, संकेत नामाभिधानाचा येणे प्रकारे. नामाभिधान हां, आता त्या नावाचे हें दिल्या महत्व. निश्चळी चंचळ घेतले, हे निश्चळ परब्रह्मांतान आयल्या आणि ती चंचल असं म्हणून चैतन्य बोलिले.
गुण समानत्वे झाले गुणसाम्य ऐसे. मला तावळ सांगेल वरी सत्व रजतम इनिशियली त्या समान प्रमाणात असतात म्हणून त्या गुण समान साम्य म्हणतात. कडे अर्धनारी नटेश्वर तोची षडगुण ऐश्वर्य प्रकृती पुरुषाचा विचार शिवशक्ती श्रीराम शुद्ध सत्वगुणाची मांडणी अर्धमात्रा गुणक्षोभिणी त्या गुण बाहेर पडतात. त्यावेळी गुणक्षोभिणी म्हणा ओंकार ओम 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 असं जाऊन ते बाहेर पडतात. त्यावेळी अ उ आणि म हान तुथान सगळे शब्दसृष्टी धरून सगळे ऊर्जा बाहेर पडली, प्रकाश बाहेर पडलं, नाद बाहेर पडलाय, हां 7 स्वर बाहेर पडले, सप्त रंग बाहेर पडले. मूळ खंच शुद्ध सत्वगुणाचा सफेद रंग तांथानु तिन्ही निळ हळदुव आणि तांबड हे 3 गुणाचे रंग बेसिक कलर्स. कोणी ड्रॉइंग करतल्यांक ते कळका बेसिक कलर्स आणि ताजे परम्युटेशन कॉम्बिनेशनाने बाकीच सगळे रंग जाल्यात. जशी रजोगुण आणि सत्वगुण मेळून 5वो रंग जाता सृष्टीचो. हळदुवें आणि जर आमी हे मेळे निळ तर ते ग्रीन जाता. तशी विंगड प्रकार येतात, चिक्कोल तयार झाला ताका विंगड रंग. हां तांसाल्या शुद्ध सत्वगुणाची मांडणी अर्ध मात्रा गुणक्षोभिणी पुढे तीही गुणांची करणी प्रगट झाली. मन माया अंतरात्मा 14 जिनसांची सीमा विद्यमान ज्ञानात्मा इतुके ठाई त्या सगळ्यात तू जाणीवस. मुख्य म्हणजे ते मेल्लेल ना ती, त्या जड ना ती, त्या चंचल असं ती पण चैतन्यान बबलिंग विथ एन्थुझियाझम. ऐसा हा दुसरा जिनस अभिधाने म्हणजे नाम कितली 14. आता तिसरा जिन्नस तो पंचमहाभूते श्रीराम. येथे पाहता जाणीव थोडी तांक जाणीवची काही कमी असत म्हणजे इतली चळवळ दिसना जे प्राण्यांत तितली. प्राण्या शरीरान मस्त असता. आदी अंत हे रोकडी खाणी निरोपिल्या तातडी तो 4था जिनस. आता आदी अंत म्हणजे ढग येता ती वतात हे दिसतं नव्हे आमकां. वार येता वता, वार राबता उत्पन्न जाता वता खंय खंय, मेघ येता ती वता ती, हां मळब येता वता, पावस पडता वता, वय की नाही. तशी सगळ्यात सूर्य उदेता आणि काय वता. असले हे जी जाणीव अस ती आदी अंत हे रोकडी तांक आदी असं आणि अंत असं हे रोकडं साक्षात्कार जाता. खाणी निरोपिल्या तातडी तो 4था जिनस. सगळ्या खाणी मनुष्य जन्म इतले देह इतले प्राणी पक्षी हे पुरे चारी खाणी अनंत प्राणी जाणीवेची झाली दाटणी. जाणीव म्हळ्यार कले रियलायझेशन. जाणीव म्हळ्यार कळचे आमकां, कळची जाणीव ताका जाणीव म्हणटात. ती प्रत्येक प्राण्यांत ती जाणीव आसता. भुके जाणीव आसता, निद्दे जाणीव आसता आणि कोणा मार खावची जाणीव आसता, बरी जाणीव आसता, वायट जाणीव आसता. चारी जिनस येथून संपूर्ण झाले. अथांग त्यांनी उपम कितले गोमटी दिल्या. बीज थोडे पेरी जेते पुढे त्याचे उदंड होते तैसे झाले आत्मयाते खाणी वाणी प्रगटता. 4 खाणी 4 वाणी ज्यान प्रगट झालो प्रचंड सृष्टी निर्माण झाली. ऐसी सत्ता प्रबळली तेथे सत्तेची उदंड झाली. मनुष्य वेशे सृष्टी भोगेली नाना प्रकारे. अथांगा बाकीच प्राण्यांक कोणी इतके भोगच्या कळना. पापकल मेळटा तें खातात. मनुष्य तशें नाही. तागल जाणीव इतलें व्हडेस तो कच्चे खायना. कच्चे थोडे खाता ना अशना पण तो बहुतेक शिजोवन खाता. ते शिजोवन खावच्या जागता म्हळ्यार ही जाणीव फक्त मनशाच. सुण्या माजराक ना, वाघासीम वाघ ना, ते कच्चे अन्न खातात. त्यामी तांगेले इंटेस्टायन सुद्दां तशी असतात, खाली भितर थोड्या वेळान भायर पडून वता. तशी मनुष्यागल आसना. मनुष्यागल आंतडी 22 फूट असतात. 22 फूट आंतड्यांतानू ते येवन 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 कडे 22 फुटा अंताक ते भायर वता. त्यामी ती सहसा जे पच्स ना जड असता ते खाऊ नये हेल्था दृश्टीन वायट. म्हणून म्हणटा ती मांस हे ते खाल्ल्यार इट टेक्स लॉंग टायम फॉर डायजेशन. कळ्ळें. अथांग तांणी सांगलें ऐसी सत्ता प्रबळली थोडे सत्तेची उदंड झाली. मनुष्य वेशे सृष्टी भोगिली नाना प्रकारे. प्राणी मारून स्वापद पळे
वरकड त्यास काय कळे तो प्राणी मारनो स्वाप धावता हां ताक तांत भारी कल कळता ताक भूक लागली त्याने मारले ताक पिंजून खाले उडयले वचुलते ताजे भायर ताका भावन आसना तो खंय गार्डनांत वचुलो एक हे एक सुणे गार्डना वचून कोणती गुलाबा बाग आसा थंय ताका मालक घेवन वचुलो मालक गुलाबांत आसक्त जाता कितली गोमटी गुलाब आसा ती कितली परमळ आसा ती एक काडी हांवें म्हण ताका आसक्ती जाता सुणे काय ना सुणे पळयता न्हय ते गुलाब जाल्यार ताका फक्त एक गत आसता सुसू जालें की पांय वयर करचे तितलें तो करता तशी म्हळ्यार तांकां ती बऱ्या हाजी जाणीव आसना दे कॅनॉट एप्रिशिएट कळ्ळें तर मनुष्य देह मात्र नाना भोग तो निवळे मनुष्य देही नाना शब्द नाना स्पर्श नाना रूप नाना रस नाना गंध ते विशेष नरदेह जाणे हां जशी एखाद हिंस्र पशु दुसऱ्या प्राण्याक मान धांवन वता त्यापेक्षा अधिक ताकले कळना जाल्यार नाना प्रकारचे भोग भोगच्यान तूं मनू शब्दी एक्सपर्ट कशी उदाहरणार्थ पशु मारून ताका मांसाचे अनेक प्रकार कोण तो खाता डिफरंट रेसिपीज बाकी प्राणी करतात वे हां तर इतर प्राण्यांक हे ना जाणीव ना शब्द स्पर्श रूप रस आणि गंध हाचे नाना प्रकार मनुष्य विशेष रीतीन जाणता आणि ताजो उपभोग घेता अमूल्य रत्ने नाना वस्त्रे नाना याने नाना शस्त्रे नाना विद्या कळा शास्त्रे नरदेह जाणे श्रीराम पृथ्वी सत्तेने व्यापिली ही सत्ता कोणाली मूळ माये गेली सत्ता पृथ्वी सत्तेने व्यापिली स्थळोस्थळी आटोपिली नाना विद्या कळा केली नाना धारणा हां म्हळ्यार कळ्ळें की तांच्या ह्या अंतरात्म्याच्या आणि ईश्वरा सत्तेने पृथ्वी व्याप्त आसा आणि ठिकठिकाणी ती सत्ताची व्यवस्था निर्माण करता सत्तेन ती व्यवस्था निर्माण केली भेशोदे ती सूर्य केन्ना उगयतलो केन्ना मावळटलो पृथ्वी कितली हाजेरी फिरतली हां कसली व्यवस्था त्या मूळ माये गेली एक ग्रह दुसरे ग्रहाक क्लॅश जायना कोण करता हें हां ठरावीक वेळारीची तो चंद्र हें जाता ठरावीक वेळारी पौर्णिम जाता आतां हें गणित मांडूक मनुष्य शिकला खंयचे प्राण्याक ही जाणीव आसले ना तर प्राणी न्हय मनुष्य इतलो बुदवंत आसा दृश्य अवघेची पहावे स्थानमान सांभाळावे सारासार विचारावे नरदेह जाल्या सारखंचे असारखंचे हा जो विचारू फक्त मनुष्य देह करू शकता इहलोक आणि परलोक नाना प्रकारीचा विवेक इहलोक असं म्हळ्यार हो परलोक म्हण कल की आस खंय आतां सुण्यांक जाल्यार माजरांक जाल्यार मनांत येना मरना पड आपण खंय वचचें पण मनुष्याक तो भाव आसा तो विचार करू शकता विवेक करता विवेक आणि अविवेक मनुष्याची जाणीव नाना पिंडी ब्रह्मांड रचना पिंडांतू सगळी ब्रह्मांड रचना आसा आमगेले बोंबलेल्या जे आसा नाळ हें आसता थंय सेंटर आसा आणि ताजे भोवती प्रत्येक बॉडी सेल आसा न्हय तांतूं न्यूक्लियस आणि हें आसा न्यूक्लियस म्हण आसा हां तांतूं हे प्रोटॉन्स आसता ती कडेरी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स ते फिरत आसता ते न्यूक्लियस ताजे भोवती फिरत आसता आणि तांतूं प्रोटिझोन म्हण आसता तो एक परमेश्वरालो अंश त्यामी ते फिरत आसता तर तांतूं प्रत्येक पेशी मरता नवीन येता त्यामी पॉझिटिव्ह थिंक करू गेल्यार ऑटो सजेशन म्हळ्यार मरतल पेशी नवीनाक सांगून वता की यू आर हेल्दी बेटा यू आर हेल्दी हां तर ते हेल्दी हें जाता ती आणि मनुष्य आपणालें आयुष्य सुदारूंक शकता नाना पिंडी ब्रह्मांड रचना फुल्ल ब्रह्मांड रचना थंय आसा नाना मुळीची कल्पना नाना प्रकारी धारणा मनुष्य जाणे हां अष्टभोग नवरस नाना प्रकारीचा विलास वाच्यांश लक्षांश सारांश मनुष्य जाणे दुसरे खंयचे प्राण्याक कळना शब्द सांग की ताजो वाच्यांश म्हळ्यार शब्दा अर्थ कलो लक्षांश तांत भितर भाव अर्थ कलो आणि ताजे मर्म कले सारांश गुडार्थ हें मनुष्याक इच्छा जाता जाणून घेवची कळ्ळें म्हळ्यार तागल्यांत भितर मूळ मायेची जाणीव प्रकर्शाने उत्पन्न जाल्या मस्त हांतू मनुष्य सकळास आळिले म्हळ्यार पाळिले
आळिले म्हळें सांबाळ घेतल्या. एक मनुष्य आपणाला फक्त सगळे फॅमिलीक पळयता, तशी सगळे एक एक फॅमिली मेळून पुराय राज्य जाता, राष्ट्र जाता, सरकार जाता, सरकार सगळं राष्ट्राक पळयता. हें हातूंत सगळी मनुष्य असता. ती मनुष्य सकळास पाळिले आळिले, त्या मनशास देवे पाळिले. त्या मनशागल केन्ना आयुष्य ताण घेवचे देव ठरयता, मनुष्य पाळले. ऐसे हे अवघे कळले नरदेह योगे. हें सगळं आमकां कल्याणीत कळटा, नरदेहा योगान कळटा. तरी आतां जाल्यार नरदेह परम दुर्लभ असता. जाल्यार तेंची घबाड आसा विंडफॉल, अनपेक्षित धनलाभ. तशी विंडफॉल आमकां मेळ्ळ्या, लॉटरी लागल्या. येणे घडे अलभ्य लाभ, दुर्लभ ते सुलभ होता है. परब्रह्म मेळोवंच म्हळ्यार खावचें काम न्हय. जाल्यार मनुष्य देह मेळ्ळ्यार मात्र त्या मनुष्य देहांत मात्र आमकां याना पडे करूं जाता, बाकीच प्राण्यांक जायना. तांणी मनुष्य देह जर फुकट घालयलो आनी परत प्राण्यात जन्म जर घेतलो, तरी परत 84 लक्ष योनी फिरका तें नाका. तांणी ह्या जन्मान तुजी आमी निदान इतलें बॅलन्स कमावया की आमगेलें ओनरशीप घर जावंका. म्हळ्यार देवान आमकां विचारका, तुमकां खंयच्या घरान जन्मा येवचें आसा, ढकलून दिवचें ना खंय पुणी फुटपाथारी हाजेरी ताजेरी. आमगेलें कर्म आमगेलें पुण्य इतलें आसता की आमी तें कमायल वारी. भाड्या घरांत राबतलो मनुष्य सेवींग करता, काटकसर करता आनी पयशे जमोवन स्वता नांवाचेर एक खोली पुणी विकत घेता. तशी आमगेलें रिजर्वेशन आमी कोन्न दवरका पुण्य कमावन, की आमकां दिसता खंय म्हळ्यार आमी कडल्यान आमकां देवान विचारता, तुका हें बाबा तुगेलें घर वय हांव बुक्क करून दवरल्या. आतां सुद्दां मठान ताणें वचूल्यार शिराल वचूल्यार एक एक रूम्स कोण कोण डोनेट करून दवरलेले आसतात. त्या लोकांक थंय वचून तांकां थंय राबूंक प्रेफरन्स मेळटा. बाकीच्यांक मेळटलें आमकां खंय राबयता थंय आमकां राबका लागता. तशी आमी कल्ले पुण्य जर कर न्ही, इतले मनुष्य देह मेळ्ळी तरी आमकां मस्त पाप बी असल्यार आमकां खंयचे प्राणी योनीत घालता ती, पक्षी करता ती, हें करता ती, जर्ल करता ती. मनुष्य देह मेळचे आनी कितले हें जाल्यार मनुष्य देह जरी मेळ्ळो तरी जर पाप जास्ती असल्यार खंय फुटपाथारी जन्मा येता ती. सुद्रांगल घार, सुद्र म्हळ्यार जात नुस्तें जाती म्हणना हांव. शूद्र ही वागणूक, मनाची अवस्था. सुद्रांगार वागतले तूं म्हणटात. थोडे लोक ब्राह्मण असतात, सुद्रांगार उलयतात, उश्ट हो आमचे गेल्यान प्रॉपर वर्ड तशी उलयतात. कळ्ळें. तरी वर कडे देहे हे कबाड, नरदेह मोठे घबाड. हो देह कश्टान मेळटा, जाल्यार तो जेन्ना मेळटा आमकां लॉटरी लागल्या हें समजून. कळ्ळें. एक शेअर्स अशें आशिल्ले ताची मूळ किंमत फक्त 625 आशिल्ली. ती लॉटरी सगळ्यांक लागली, थोड्या लोकांक लागली. ज्या लोकांक लागली ताची आतां वॅल्यू 45 लॅक्स जाल्या. 625 ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. तशी आमी थोडेशें पुण्य पण नेटान करून आमी जर एक साद रूम पुणी डोनेट करून दवरलें तर देव आमकां विचारता, प्रेफरन्स दिता, ह्या घरांत वच मा म्हणून. कळ्ळें. नरदेह मोठे घबाड, परंतु पाहिजे जाड विवेक रचना. आतां विवेकाने आमकां डील करता. येथे जेणे आळस केला तो सर्वस्वे बुडाला, तो आत्मघातकी. आत्मघात करच्याक विष पिवका म्हणना. कळ्ळें. हो आत्मघातोची आळशी जो मनुष्य असता, करंट दुर्दैवी, तो सर्वस्वे बुडाला. त्या वेळा देव नाही वळखिला विवेक बळे. हो देव खंयचो, तरी अंतरात्मा, मूळ माया. हो खरो देव. तो श्रीरामागल नांव घेवन येता, कृष्णाल नांव घेवन येता, देवीगल नांव घेवन येता. आनी तिगल स्वस्वरूप हेंच परब्रह्म. तेमी तिगल फाटीर बैसून ती आमकां भरता. ती डेलिगेशन वर्क ती करता. सगळे पृथ्वीचें व्यवस्थापन ती करता. ब्रह्मांडाचें व्यवस्थापन ती करता. आनी तीच मी सगळ्यांक सांबाळचे इतली प्रीती करता म्हूण दिसती का, पण सगळ्यांक प्रेमान ती एकली करतली म्हणून तो देव माता वाटून कृपाळू जाला खंय. समर्थांनी सांगलें मात वांट तो म्हळ्यार आई तत्व ताणें प्रत्येक मादीन तूं आई तत्व घाल्या. मादींत मात्र न्ही, प्रत्येक पॅरंट्सान तूं तें आई तत्व भरल्या, तें प्रेम भरल्या. ती चेडवां पळयता ती. देव नाही वळखला विवेक बळे. कोण ह्या देवाक ओळख न्ही की
तो सर्वस्वे बुडाला. तशी कर नासतना आम्ही सर्व काळ मननशीळ जर राबली तरी नर तोची नारायण. आम्ही साधी मनुष्य शिले आम्हीच नारायण. ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए. तुलसी इस संसार में सबसे मिलिये धाय. मज्जान परमेश्वर असं, ताज्यांतो येस, तिज्यांतो येस, तिज्यांतो येस, सगळ्यांक पट्टून घेऊन नमस्कार राम राम. वारी वतन लोक कल करतात ती सगळ्यांक थंय विठोबाल मंदिरान शिरकाव असं ना. 1.5 मैल पैल धरून त्या शिखराक पांय पण परत येतात. तांकां वाटेर जे मेळटा ती माऊली माऊली म्हणून ते पट्टून घेतात तोच विठो बसता. तो विठो स्वता तांकां मेळूं येता. नरतोची नारायण. जरी प्रत्यये करी श्रवण. हात जे हात जे अनुभव घेत घेत श्रवण करता. नुसते श्रवण करची नाही, जे आमकां सांगलें आमी वागका तशी. मननशीळ अंतःकरण सर्व काळ. सतत कस लावचो. म्हळ्यार हांव कले करतोच गो, हें कल्ल करतस, हें बरोबर करतस, मागीर कल खातीर करतस हांव. कशी कोरका, कल खातीर कोरका. हाज्यान म्हाका कल्ल मेळटा. हें जर बरोबर ना तरी बरोबर मार्गाचेर कशी येवं, कशी, कल्ले, केन्ना इत्याक हें सगळें जें आसा तें मनन, श्रवण करून मनन करचें अंतःकरणपूर्वक. हें सर्व काळ करता. तरी ते तांणी स्विमींगाचें हें दिलें, अध्यास आनी अभ्यास म्हण आसता, आनी 2 आसतात. अभ्यास म्हळ्यार प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करतात, अभ्यास म्हणटात. आज सायकल चालोवची नवीन आमकी आना, कोणे पूण आमी शिकयता म्हापशी दिकाने सीट धरता ती आनी आमी तांचेर अवलंबून गडगडता वता ती. मस्त लक्ष दिवंक लागता ना, खंय कोणी पडता ती कडेन थोडे अभ्यास जायना पडे. तो म्हापशी हात धरलेला हगूर आपणाला हात सोडयता आनी हा कळना की हात सोडल्या म्हणून, आनी तो स्विफ्टली चलोवच्या लागता. 4 फावट पडटा, हें जाता. कड्डेर ताका इतली संवय जाता सायकल चालोवची. तशी स्विमींगाचें नवीन शिकतना 4 घोट उदक पितात, नाका थंड उदक वता, शिकयतलो हें करता तेका पुणें बांदका लागता तरंगच्याक बुड्डनाशी. नंतर तो आराम इतलो स्विम करता, ही एन्जॉयज. मगल बामूण तरी हांव तूं समुद्रान भितर वचून पावता. समुद्राचो एक भाग जाता म्हळ्यार विशालत्व, विशाल मूळ मायेचें विशालत्व उपभोग घेवचो तें. तर तो जर जेणे स्वयेची पोहावे त्यास कासेस न लगे लागावे. कोणाला मदत लागना ताका. स्वतंत्रपणे शोधावे सकळ काही. हें कशी करचें, स्वता जावन शिकका. सकळ शोधून राहिला, संदेह कैसा तयाला. हांव स्वता अनुभव घेतलो. हांव स्विमींग केल्लें, हांव सायकल चलयली, म्हाका येता, हांव ड्रायव्हिंग शिकलें, कार चलयलें. तरी ताका दुसऱ्यांनी कडेन सांगता म्हणना. हांव एक पद म्हणटा म्हाका आंगार रोमांच उबरले. हांव कोणाक सर्टिफिकेट मागता म्हणना तें गोमटे जालें की ना म्हणून, कोणें सांगता म्हणना, मगल म्हाका कळटा. तशी संदेह कैसा तयाला, पुढे विचार कैसा झाला त्याचा तोच जाणे. तरी हांगा तांणी सांगलें संपूर्ण संदेह रहीत जायना पडे. मुखार तागल कसली अवस्था बरी जाता ही तागल ताका समजता, दुसऱ्यांक सांगता म्हणना. हांगा हो समास पूर्ण जाता. इथे श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे 4 जिनस नाम समास 5वा. श्रीराम श्रीराम, जय राम, जय जय राम. आता समर्थांनी आमचे खातीर जे पसायदान मागल्या तांगेल हें ग्रंथ म्हळ्यार वाङ्मय मूर्ती. वाङ्मय मूर्तीन समर्थ बैसून स्वता उलोवन घेतात. तावळा आमी श्रवण तें करयतात. ताजें मनन, चिंतन, मनन, निधिध्यासन तें करता. निधिध्यास म्हळ्यार वागणूक, आनी निजध्यास केन्ना विसर नये, स्वतागल कल्ले सम. आतां ते आमचे खातीर प्रार्थना करता ती देवा लागीं. तांगेल देव कोण, श्रीराम. त्यावे सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. हें गुरुतत्व आमगे स्वामीजी सगळं तशी असत. बोलण्यासारखे चालत आहे, सदा बोलण्यासारखे चालत आहे, अनेकी सदा एक देवास पाहे, सगुणी भजे. आमगे स्वामीजी सगुणी भजतात. सगुण पूजा कशी करची शिकयतात ती. कल्या म्हळ्यार आमचे खातीर करतात आनी तांचे खातीर सुद्दां. ही एन्जॉयज डुईंग इट. आनंदाचो एक प्रकार. दिवसभर कल्ल करचें, नुस्तें ध्यान लावन बसूं जातलें ना. ध्यान तरी आसताची. तर ते सगुणा पूजा कशी करची आमकां शिकोवचे खातीर करतात.
आमकां मार्गा लावचे खातीर आनी कड्डेर जाता त्या सगूण पुजेन थानू लेश नाही भ्रमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा सदा बोलण्या सारखे कल्ल शिकयतात तशें ते स्वता वागतात तशी श्री समर्थ आशिल्ले तांकां श्री रामाने सगळं दिलें आतां ते रामाक प्रार्थना करता ती ह्या जाणांकय सगळं दी पाप ते चुकल्या ती ते अपराधी असतात भले अपराधी असो ती जाल्यार तुगेली चेडवं न्हय ती रामा तूं तांकां दी आनी ते म्हणटा ती कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी अपराधी जन चिकतची गेले तुझा तुझी सावरी दयाळा कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता नदीचे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी हे देवा बॉम्ब मारना पेता देवाक दास म्हणे आम्ही केले पावलो तुगल दयेचो अनुभव आमकां मेळ्ळा तुझ्या दयेसी नाही सरी आत तांगेल कल्याण करी सगळ्यांगले दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी तरी हे आज त्यांनी श्री रामचंद्रानं आणि श्री समर्थांनी हे विवेचन घडोवन हाडल्या आणि ते तुमच्यान बशील असत तुमच्यान त्या वाङ्मय मूर्तीक आणि त्या तत्वाक त्या मूळ मायेक त्या परब्रह्माक त्या गुरुतत्वाक आम्ही त्रिवार वंदन करूया आणि हे विवेचन पुष्प तांकां समर्पित करूया आणि साधकां खातीर आम्ही प्रार्थना करूया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।